नमस्कार, भांगरभूंय डिजिटल टीम तुमकां दिता आयच्यो मुखेल खबरो. पशुवर्धन खात्याकडेन पोशिल्ल्या सुण्यांची नोंदणी करप गरजेचें. पोशिल्ल्या सुण्याक लागून एखादो मनीस जखमी जाल्यार सुण्याच्या धन्याक त्या मनशाचो वैजकी उपचार खर्च करून लुकसाण भरपाई दिवची पडटली. हे विशीं धन्यांनी प्रतिज्ञापत्र बरोवन दिवप गरजेचें. खाजगी धन्यांची वा सरकारी योजना घेतिल्ल्या लावार्थ्यांची रस्त्यार हिडपी गोरवां जातली जप्त. ह्या लावार्थ्यांक काळे वळेरेंत घालतले. फुडाराक तांकां सरकारी योजनांचो लाव घेवपाक मेळचो ना. कामधेनू आनी पशुपालन योजने खाला दिल्ले अनुदान पुरायेन वसूल करतले. म्हापशाच्या बार्देश उपनिबंधक कार्यालयांतल्यान जमनीची 3 सेलडिडां चोरये. मे आनी जून 2024 ह्या जमनींचो वेव्हार जाल्लो. स्मार्ट सिटीचे आदले सीईओ सोयदीप्ता पाल चौधरी हांचेर 82.87 लाख रुपयांची अफरातफर केल्ल्या प्रकरणात गुन्यांव नोंद केलो. पदाचो गैरवापर करून सरकाराची फटवणूक केल्ल्याचो आरोप. इको सेन्सिटिव्ह झोन प्रस्तावाक 70तल्या 12 मदल्या 2 पंचायतींचो विरोध. केरी आनी पिसुल्ले ह्या 2 पंचायतींनीच ह्या झोनाक विरोध केला. हेर 10 पंचायतींनी अजूनय आपले म्हणणे सादर करूंक ना. आयुष्मान भारत येवजण जनतेक मोफत भलायकी सेवा दिता. हे योजनेंतल्यान 5 लाख रुपया मेरेन मोफत भलायकी सुविधा मेळटा. बुधवारा जाल्ले मंत्रिमंडळ बसकेत सरकारान ह्या योजनेत व्हड बदल केला. 70 वर्सां वयर पिरायेच्या सगळ्या ज्येष्ठ नागरिकांक आयुष्मान योजनेत आस्पावन घेतले असो निर्णय मंत्रिमंडळ बसकेत घेतलो.